देवाशी विश्वास करून हांवें देवाशी देवाशी हांवें तुजो उजवाड पळोवचेना तूं विश्वासी म्हणून तुज्या उजी दोंगराची दोरीन म्हाका वाट्याकू देवाशी विधी सोरी हांवें कुशलाचो दोस म्हाका विडोल्या देवाशी विश्वास करून हांवें देवाशी देवाशी हांवें बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. ह्या विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ली आसतना गोंसालो विएगस आमचे भाव पासून मागुया. आज 3ऱ्या वर्साचो उगडास. स्वर्गीच्या बापान गोंसालो आमच्या भावाक स्वर्गीच्या राज्यांत आपल्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो भागीदार कर म्हूण मागतना आज बर्थडेज मनयतात. मोडणेच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या पुता, तुजे लागीं गोट्टा जाल्यार उपकार करूंक जाय ताका तो करिनासतना रावूं नाका. तुजे लागीं गोट्टा तेन्ना तुज्या पेल्याक म्हणूं नाका चल वच नव्यान ये फाल्यां दितलो. तुजो विस्वास दवरून तुज्या घरा लागींच रावता त्या शेजाऱ्याक फास मांडूं नाका. तुका कांयच वायट करूंक ना त्या मनशा कडेन झगडूं नाका. खोरकोस मनशाची नाटकाय करूं नाका. केन्नाच ताची चाल दवरूं नाका कित्याक खोट्या मनशाक देव विटयता पूण प्रमाणीक मनशाचेर तो विस्वास ठेवता. खोट्या मनशाच्या घराचेर सोरेस्पराचो शिराप पडटा पूण सुगुणी मनशाच्या घराचेर तो आशिर्वाद घालता. मस्कऱ्यो करतल्यांच्यो तो मस्कऱ्यो कोत्ता पूण खालत्यांक तो देण्यांनी बोत्ता. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडूकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार सोरेस्परा प्रमाणीक मनीस ठिकाण करतलो. म्हणुया तुज्या भोव पवित्र दोंगरार सोरेस्परा प्रमाणीक मनीस ठिकाण करतलो. सोरेस्परा तुज्या तंबून बिडार करूंक कोणाक मेळत. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकोत. चुकी विणे भोंवता न्यायनितीन चलता काळजान तान सोत उलयता आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याक मनशांक. जबाब तुज्या भोव पवित्र दोंगरार सोरेस्परा प्रमाणीक मनीस ठिकाण करतलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना आपल्या भावाचेर लोचाणां घालिना खोट्या नोसत्या मनशांक कंटाळटा पूण सोरेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक. जबाब तुज्या भोव पवित्र दोंगरार सोरेस्परा प्रमाणीक मनीस ठिकाण करतलो. उसणें दिता वाड घेना लोंच खावंक कबूल ना निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल. जबाब तुज्या भोव पवित्र दोंगरार सोरेस्परा प्रमाणीक मनीस ठिकाण करतलो. उद्गार. Sorvesvorazzoli, 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 sorvesvorazzoli. तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळून दी. तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळी वाखाणूक पावूं. Sorvesvorazzoli, sorvesvorazzoli,
सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जेजून लोकांचे उरपुंजीक सांगलें, कोणूच दिवो पेटोवन एका आयदोळा पोंदा लिपयना, पूण तो बाजे तळो दवरिना, पूण भितर येतात तितल्यांकूय उजवाड पळोवचे खातीर तो पेडार दवरतात. कित्याक शेकी उक्तें जावचें ना तसलें आतां कांयच ना लिपुल्लें, न्हय म्हूण कळचें ना उजवाडाक येवचें ना तसलें कांयच ना गुपीत. म्हणटच तुमी कशें आयकतात ते विशीं चोत्राय दुरात. कित्याक आसा ताका देव उदीकूय दितलो, आनी ना ताचे लागचें जें आसा म्हूण तो समजता तेंय देव काडून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखांडीन तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज थोड्याच वेळान आमच्या भारताचो वेळ 3:30 वाजता सांजे आनी UK इंग्लंडाचो वेळ 11 सकाळची. क्वीन एलिझाबेथ राणी जी सोंपल्या तिचो इंतेर आसा. आनी इंतेराक म्हूण जायते देशाचे फुडारी जावं ते मागीर प्रेजिडेंट्स, प्रायम मिनिस्टर्स, राजा राणी, जायतो लोक सांगतात सुमार 2000 लोक हे मरणाक एकठवतलो. आनी आतां जे कोण फुडारी आयल्यात थंय आपल्या मनांतल्यो यादी इराणी विशीं सांगतात. देखीक कॅनडाचो प्रायम मिनिस्टर तो म्हणटा हांव तिका वळखता जेन्ना हांव 7 वर्सांचो आसलो, आनी 7 वर्सांचो आसतना पुरान ही म्हजी ओळख राणी सांगता. आफ्रिकेचो एक प्रेजिडेंट म्हणटा जेन्ना म्हजी आवय मेली तेन्ना म्हणटा राणयेन म्हाका चीट बरयली म्हज्या मांयच्या मरना समयार, आनी ती चीट म्हणटा आजून आसा म्हजे लागीं. भाव भयणीनो, जायतो लोक हे जाणटी राणयेचो आज उगडास करता. 10 दीस जाले ती मेल्यार. लोक रात दीस पडनासतना 24 hours तिच्या घरांत बकिंगहॅम पॅलस दर्शन घेवंक गेले. कित्याक गाय? कितें तरी ओगळें तिच्या जिवितांतल्यान लोकांन अणभवलें, जावं तिचें सादेपण, तिचो मोग, तिचें बरेपण. आयचें शुभ वर्तमान बाबा भयणीनो आमकां म्हणटा, कितें म्हणटा? दिवो पेटोवन कोणूच पायले पोंदा दवरिना, कोणूच आयदोळां पोंदा लिपयना, ताचो उजवाड सगल्यांक पडूंक तो वयर दवरता. अशेंच कितें दर एका मनशाचें आनी दर एका क्रिस्ती मनशाचें जिवीत. आमी वाचताले भाग्यवंत लुकासाचें शुभ वर्तमान हांवेसर 8 पयल्यो वडी जावन आसात. एक बोंबपी बी ओंपूंक गेलो आनी आमी जाणा वेगळे वेगळे सुवातीचेर पडले पीक जालें. हें देवाचें उतर जें आमी आपणायता तें आमी पायले पोंदा दवरूंक न्हय, लिपोवन दवरूंक न्हय, पूण ह्या उतराचो उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवं. आनी भोव करून आमकां क्रिस्ती मनशांक देवाच्या उतराचो फोड आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मेळूंक जाय. हें की गरजेचें. देखूनच जेजू रोखडोच म्हणटा, कोणूच दिवो पेटोवन तो लिपोवन दवरिना वो पायले पोंदा दवरिना, पूण भितर येता तितल्यांकूय उजवाड पळोवचे खातीर तो पेडार दवरता. हेंच तें आमचें क्रिस्ती जिवीत. आनी तें उजवाडीक जातलें जेन्ना आमी देवाचें उतर एक्टिवली
वी एक्सेप्ट मानून घेता मागीर ते आमच्या जिवितान सांबाळटा आनी ते आमच्या जिवितान जी येता. आज बाबा भयणीनो जायती आमची क्रिस्ती भाव भयणां आनी आमीच पुऱ्यान जायते फावटी हे आमचें क्रिस्ती जिवीत समाजान दाखोवंक भियेता लॉसता आनी वगीच रावता. जायतीं उदाहरणां म्हज्यान दिवं येता तुमकां. आमी क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक भियेता, क्रिस्ती जिविताचो पोरजोळ दुसऱ्यांक दिवंक आमी फाटीं उरता. देखीक काय बरी आमची परंपरा आसली, आयमरीचे बेल जाली आमी थांबतले आनी पवित्र कुर्साची कुरू काडटले. आतां कोणूच ती बेल आयकयना आनी कुर्साची कुरू काडिना आनी वाजले जाल्यार देखून आमी बेरी जाल्ल्या भशेन चलत वयता. आमकां जायते बडी लॉस दिसता. आमी जेवणाचे कुडान वेता, रेस्टॉरंटांनी वेता जेवणाक. तें जेवण खंय तयार केलां आमकां खबर ना. कितलीं जाणां आमच्या मदलीं आमी घोडे जेवणाचेर बेसांव घालता काय. कितलीं जाणां आमच्या भितरलीं सोबे माजार आमी रेस्टॉरंटांत आसा मागणी कोत्ता काय, सायबा हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमकां लॉस दिसता. कितलीं जाणां आमी क्रिस्तांव म्हूण मर्यादीक न्हेसप आमचें. आमचो भाव पेद्रुवेल सदांच म्हाका बेजार करता, फादर सारकी न्हेसूनात मरे आमची. आनी तेन्ना ताका म्हणटा हांव ती खंयची. मागीर तो म्हणटा तालिगांवची. म्हणटा हांव म्हणटा बरें. क्रिस्ती आमी आमच्या क्रिस्ती जिविताचो उजवाड आमच्या जिवितांतल्यान दिश्टी पडूंक जाय. म्हजें न्हेसण पुरान मर्यादीक न्हेसप. हांव इगोजेक वेता, म्हजें न्हेसपाची चाल, म्हजें उलोवप, माय वर्ड्स, माय थॉट्स. बाबणी उदाहरणां एग्जाम्पल्स वे वी कॅन स्प्रेड द लायट ऑफ क्रायस्ट. पूण हें जातलें जेन्ना देवाचें उतर आमच्या मना काळजांत गोट रिगलेलें आसता आनी हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांतल्यान फळां दिवंक पावता. देखूनच बाबा भयणीनो जेजू म्हणटा आमी उजवाड, आमी एक एकलो उजवाड. पणूस घरांत लिपोवन दवरल्यार ताजो वास दुसऱ्यांक पावले बगर रावना. अशेंच कितें आमचें क्रिस्ती जिवीत. धाकटुल्या घोडण्यांनी पुऱ्यान बाबा भयणीनो आमी क्रिस्ती जिविताचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक जाय. धाकटुल्या आमच्या जिविताच्या कोन्यांतल्यान. देखूनच हांव तुमकां म्हणटालो सो मेनी पीपल हॅव बीन टच्ड बाय दीस एल्डरली क्वीन एलिझाबेथ ऑफ इंग्लंड एंड दॅट्स वाय दे वर फ्लॉकिंग. समथींग दॅट टच्ड देयर लायफ्स बाय हर सिंप्लिसिटी. तिका कसलोच अधिकार पावर कांय ना तिका. ती बेश्टी नॉमिनल हेड तिका आनी तिच्या पालासीन रावतल्यांक आनी तिच्यो इतल्यो पॉलिसी आहात तांकां सांबाळूंक. पीपल ऑफ इंग्लंड आर पेईंग बिलियन्स ऑफ पाउंड्स एवरी इयर. कित्याक तिका कांयच पदवी ना. तरी आसतना इतलो लोक एके भाशेन तिका देव बरें करूंक म्हणूंक आयला. कित्याक तिचो जिविताचो सादो प्रकाश कोणाचेर तरी पावला. आमच्याय जिवितांत अशेंच कितें बाबा भयणीनो क्रिस्ती जिवितांत घडूंक जाय. आनी तें म्हळ्यार आमच्या उतरांतल्यान आमच्या जिविताच्या चालींतल्यान देवाच्या उतराच्या उजवाडान बरो जिविताचो प्रकाश दुसऱ्यांक दिवया. तो जेजू ताणें आमकां आज ही शिकोवन दिल्या. कोणूच दिवो पेटोवन तो लिपयना, तो पायले पोंदा दवरिना, तो बाजे पोंदा दवरिना. ताचो उजवाड पडून तो पेडार दवरतात. आमचें क्रिस्ती जिवीत पेडार दवरलेल्या उजवाडा सारकें दुसऱ्याचें जिवीत उजवाडीत करूंक जेजूचो आदार मागुया. भेटून वेळार आमी गायन गावया. भेटयता ही आमची दानां सी इकरा
पान 30 आणि 2 C11 पेज 32. भयणी भावनो, हे आमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान तारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे मोवीत सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेश्वर आमचे बापा, तुझे पूजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलो म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां आमच्या दिसा दिसपट्टे जिवितांत मेळसो कर म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेश भाऊ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्वरात वाडता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वयवश आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. थीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक आमी अतिरिक्ता. देगुनाथां दिवजा आनी भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. म्हणजे रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रोगत पातकुंचें बगसून मेलच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गूट परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलें सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विश्रायलेची पवित्र बेजू उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भगिनी बापा, फिलीप नेरे आमचे गोंगडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गां बरोबर तिका परिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्या ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूच कर. तांकां तूं इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. मुखार मरिये देवाचे माई सांगाती लगीन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मनवल्यात सगळे वखदां बरोबर सस्तनाच्या सुखान आमकां वांटती. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. बामडिनो आज कुशालकायेन जेजून शिकवलेलें मागणें आमी बापाक उबारतना आमकां एकल्याक जेजूच्या जेवणाच्या बोळान संवसाराचो उजवाड जावंक आमच्या बरे जिवितांतल्यान आमी बरेपण दुसऱ्यांक शिंपडावंक भोव करून गरजेक सांपडलेल्यांक आमचो तेंको आलाशिरो दिवंक आमकां आयती कोर म्हूण बरोबर बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां ती अशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आनी आमकां ताळणी पळोवन दिवं नाका पूण सर्वेश्वरा सुरवायेंतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमचे सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखंदांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशेबर म्हणून तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. आमचे बरे जिविताचो उजवाड आमी दुसऱ्यांक फांक करूंक आमकां आपल्या जेवणांत पोसता तुजी येजूआ. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा दी. ताच्या जेवणांत आतां वांटूंक घेतिल्ली आमी सुभागी.
सोमिया जेजू ये ये कोमियांच्या वेळार आमी गायन गावया D30 आणि 8 560 आणि 8 D38 पेज 68. सोमिया जेजू Jesu, आमच्या काळजात राहू घे. बाप्पा कोसळून देऊन आलो, आमचे सर्वोपरी सामो. शासनात तुझे ओझर जावे, आमचे मध्ये विराट कोचे. बाप्पा कोसळून देऊन आलो, सर्वोपरी सामो. शासनात तुझे ओझर जावे, आमचे मध्ये विराट कोचे. सोमिया जेजू आमच्या काळजात राहू घे. सोमिया जेजू आमच्या काळजात राहू घे. प्रार्थूया. स्वर्गीचे बाप्पा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी नवें बळ दिताय. आमच्या अशक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. आनी अशें हे पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणीचो फळ आमचे जिणेचे चालींत आमी बगीसो आनी दाखयसो कर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आज सोमार जाल्ल्यान 4:15 तिर्स आनी 4:30 परम संस्काराक मागणी 6 वरांचेर सोंपतली. मागणी तशेंच देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करता. जाता तांणी ह्या सांजेच्या आक्तांत 4:30 वांटो घेवंक आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या जेजूचो उजवाड तुमच्या जिविताच्या कन्यांतल्यान फांकारूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गायन गावया. सर्वेस्वराक आर्गां दियात. E10 पान 202 E10 पेज 82.